आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक बोट तुमचे सौम्य असो. Ai sores poracia mondira, anodan vito soruia. Iso alzo amce purvezo, no vengi drozum dauia. Soram cetare tai guru, sonto salula soruia. Koshen guru nam cikalca, deva kurvit moima, nirotori tirya. सगळे हात सोडूया. कोणास नवे कोणास खातुरले आमच्या पात्रांना करून आख्खे गांवचेर आशीर्वाद मागलो. पीक आमकां भरपूर दिवं, शेताचेर आशीर्वाद मागलो आनी पयलें फळ आमी देवाक भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. भणीनो, आसुंती साबणेची परब आमी आयज संभ्रमता. त्याच बरोबर भारत माता आमचो देश स्वतंत्र जालो हाची संभ्रमणी करता. देवा लागीं आशीर्वाद मागुया. आमी ह्या दिसांनी 3 दीस तयारी केली बरी. पयलो दीस बोवा मर्द बरें मरण, सायबीण मातशें संभ्रमलें, आमकांय बरें मरण मेळूंक मागलें. कालच्या दिसाक सायबीण मातशें मरण अदीक नियाळलें आनी आयज आमी सायबीण मातशें जेवणपण कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरप हाची संभ्रमणी करता. आमकांय बरें मरण आनी मेले उपरांत स्वर्ग फावो जावंक मागुया. आमचो देश मेकळो जावंक मागुया. आमच्या देशांत शांती, संस्कार आनीक जोण एकल्याक स्वतंत्र करून मागुया. ही आमची भेट देवाक मानूंक आमी जायते चुकल्या, पातकां केल्यान, गुलामपणान जेल्यात, उगडास करून बोगसणे मागुया. हांव पातकीन सुरपदविदाक देवा आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनां जितून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमचो प्राण, ओमचो प्राण, ओमचो बोड प्राण. हे पासून बागेन सण संकवार मरीक सगळ्या देवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं
विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. महिमान देवा सोरगी Rajaisha Sonsari Sorbespora Deva Sorgicharaya Sorpurvida Deva Deva Baba Amiluka Namaskar Kota Amiluka Divasa Tuja Durvaibhava Pasa Amiluka Bhaganta Mahadeva Usorgiani Shanti Tajaista Samsari Somia Jesus Krista Baba Chae Nastuta Somia Deva Deva Chishi Tu sol sarace Pakatai Apsi Kamu Kamu Tu Baba Chausya Mosai Amche Magre Ai Durge Oi Madeva Usorgiani Shanti Tajaista Samsari Itapovitatnya Sangati Deva Bampace Moime Jesus Krista Eglos tu Movir Eglos tu Ishwar Eglos tu Purvishwar Oi Madeva Usorgiani Shanti Tajaista Samsari प्रार्थया सर्वेस्प्रामच्या बापा मोहिमेक पावलेली अंकवार मारीच्या मोहिमेत पुताची कूड आनी रगत सोतोस बरीत काळजान घेतल्या उपरांत सोर राष्ट्राच्या दोनी आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसाक तुवें अंकवार मारी कुडी आत्म्यान सयत सुर्गींचे मोहिमेक उबारून वेली त्याच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्र जोडूंक पावलो. ही एक तुझ्या जाणवायची आनी मोगाची वडा खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सुर्गींचे मायेच्या आश्रयाखाल भारत माताची समेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटून आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची भोरती भोगूंक पावो.
आमच्या सौम्य तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी ग्रासभर चलयता सासणाच्या सासना आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचो. स्वर्गार देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी तातूंत खोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्याक न्हेसलेली एक बायल, तिचे पांया तळा चोंदरीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बळून जावची आसली आनी तिचे परसूत वेणीक लागून ती बोबो कुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंग्यांचो आर, ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसळोवन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक परसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबोच रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलोलो. लोखंडाचे पेटकाठीन सगळ्या पोरजांचेर रात चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सरशी आनी ताचे सोदरे सरशी उबारून गेलो आनी बायल अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां ती आमच्या देवाचें थारोण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचे उतरे. देवाचे बडोवकार. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी तुझ्या उस्यात आसा उबी. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी राजकुंवरणी तुका नमान करूंक येतात. अफीरच्या भांगारान नेटोयलेली तुझ्या उजव्याक बसल्या राणी. सोबा. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी तुझ्या उजव्याक आसा उबी. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी तुझ्या उजव्याक आसा उबी. आयक दुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसोर आतां. तुज्या बापायचे गोर सोडून ये. अशें तुजे सुपूर्णायेक भुलतलो राजा, तुजो पती तो, ताची सेवा भक्ती कर. जबाब करूया. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी तुझ्या उजव्याक आसा उबी. सगळे म्हणूया. पोरतीच्या भांगारात नेटोयलोनी तुझ्या उजव्याक आसा उबी. आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत पोरणी प्रवेश करतात. जबाब. पोरतीच्या भांगारात
बागेंत पावलून कालेसरांक कार पुरयलेले सुटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आपले सोडतीची जावन तुमकां आपयल्या, पूण आपल्या स्वतेच्या लिपान मात कुडीच्यो कुश्यो पाडी नाकात. बोबर एकामेकाची सेवा करा. आखी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून काशात जाल्यार तुम्ही एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता ते हें, आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाडूंक तुम्ही पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याची राड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीची राड. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचे उद्वारे देवाचे वडुकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. सर्वेस पोराक जोय जोय. आताच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुखाकी. सर्वेस पोराक जोय. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Sorbes pon tuमचे सोपे आसूं. Luca pormone Gesù Cristace शुभ पोटोमा. Marieno म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपल्या ल्हानबीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्योत सुभागी. म्हजे खातीर गोड गोड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व वरिश्ठ तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावड्याची तो सक्ती दाखयता. काळजांत गर्भ धरतल्यांक तो दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयल्या शेवटिता. धांवत्या मनशांक उंच उबारता. मुखेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक निते काडी केलोली बासावणी पाडली ताणें विस्वासपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली. मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रकाशनेच्या पुस्तकान जें कितें जिवांक दर्शन जालें
ते म्हज्या फाटल्यान सायबीण माय तुवें हा सोबीत सरकार चडून वेता तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमी सायबीण मायक पळयता आयज वोट पडप ह्या संवसारान जेले उपरांत संवसाराचें सोयंबीक मरण तिका आयलें आनी हें मरण म्हणटात ती न्हीद खेरीत न्हीद आनीक तिसऱ्या दिसाक ती मेले उपरांत सगळ्यात चडली कुडी ओतमे सयत हें सोत आयज आमी संभ्रमता पूण हें सोत आदी सान पयले क्रिस्तांव हें सोत जियेतल्यात आपोस्तलांनी तिका पळयली सरकार सोडून जेजू व्हरता ती आनी पयल्या क्रिस्तांवांनी तिजें सरका व्हरून संभ्रमलें हांगा कुट्टाळे आमकां करीत खेरीत देवाचें देणें आमी 3 दीस जाली संभ्रमणी कोत्ता सायबीण मांयची पयल्या दिसाक केली बोवा मोड बरें मरण तिचें बरें मरण आमी संभ्रमलें पुढच्या दिसाक कशे तरेन ती मेली आनी कशे तरेन तिच्या मरणाक हे सगळे आपोस्तल जळमळी पडलेले ते तिच्या मागण्यान जेजून तांकां एकठांय केले जीवन जातोच पवित्र आत्मा येतोच आपोस्तल जळमळीन गेले पण ताच्या आदी सायबीण माय तांकां जाय ते शिकोवंक लागली तांकां कशे तरेन बोडवो आयलो महादेवदूत येवन तिका नमन केलें कसलें देण तिका फावो केलें आनी कितें तिका घडलें ती सायबीण माय आपोस्तलांक सांगतली कशे तरेन ती आपली मावशे भयणीकेर दुतान तिका सांगले उपरांत धडवणान ती एलिझाबेथशी गेली आनी सोबीत नोमान आमी आयकलां मारयेचें गीत देवाक ती वाखणूक लागली आनी कशे तरेन थंय एलिझाबेथीक भेट करता तिच्या कुस्व्यान आसलेल्या बाळकान सडवंडराक आदी फुडेंच ओळखून उण्ण मांडली कशे तरेन आंकवार मारेन जोर दिलो जेजूक सडवंडराक ती आंकवार मारी आपोस्तलांक सांगतली कशे तरेन ते गवळे आयले आनी गवळ्यांनी तिका कितें सांगलें कशे तरेन ते जाणवायेन भरलेले मनीस आयले पातशाय ते विद्वान आनी ताणें कितें समर्पिलें ताणें कितें जेजूक दान दिलें तें आंकवार मारी आपोस्तलांक शिकयताली आनी आंकवार मारी परत परत जेजूच्या फोंडाशी वचून मागणी करताली ह्या पवित्र पुस्तकाचेर ना पूण परंपरेन हा आनी कशे तरेन जुदेव लोक तिका आडायताले की जेजूच्या फोंडाशी वच नाका म्हणून पुलीस दवरलेत तरी सायबीण माय थंय वेताली आनी जेजूच्या फोंडाशी मागणी करताली तोच दूत गाब्रिएल तिका दिसती पडलो आनी हो दूत तिका सांगूंक लागलो तुजो वेळ पावलो तुवें आतां हो संवसार सोडून देवाशी पुरून येवचो वेळ पावलो आनी सायबीण माय जाणो जातोच की आपलें मरण लागीं पावलां सुमार 72-73 वर्सांची जेजूक मागणी करता ह्या आपोस्तल ताचे राज शिपडायतात तांकां ह्या आपल्या निमाण्या वेळार आशिर्वाद दिवंक मागता आनी अशें परंपरा सांगता की हे आपोस्तल खंयच्या गांवांनी जेजूचे राज शिपडायतल्यात जेजू तांकां कुपांतल्यान कसो हाडटा
सायबिणमांच्या म्हऱ्यान आनी कशे तरेन गाब्रियल दूत तिका हो सर्गी वयलो पाम लीफ हो खांदो दिता आनी हे आपोसल तिचे सूर भोंवती हात ते मागणे करतात. सायबिणमांय आपोसलांक तांचेर आशिर्वाद घालता, तांकां बरें हांव येता, देवाचें राज बांदूंक, जेजूचें राज बांदूंक तांकां जाय ते शिकयता आनी आशिर्वाद करता. आनी सायबिणमांय गेत्समण्याच्या मळ्यान थंय लागींच जुवांच्या बरोबर रावताली. कुर्साच्या मुळी ती आसतना जेजून तिका म्हळें, ओ तुजो पूत, ही तुजी आवय. आनी इतलीं वर्सां ह्या जुवांच्या घरान रावताली गेत्समण्याच्या मळ्यान लागींच जेरुसलेम. आनी थंय ती मेली. बरें मरण, उजवाड पळयलो, जेजू येता तो पळयलो आपोसलांनी. आनी जेजू येवन हे दूत तिचे सोर भोंवती आनीक उजवाड, वातीचो उजवाड, दोम दोम. आनी सायबिणमांय थंय सैमाचें मरण ताणी चाखलें. दुतांनी तिका मागीर व्हेली आनी अशी परंपरा सांगता तिका दवरली. तोमास नासलो तेन्ना सायबिणमांय मेली. दुसऱ्या दिसाक वा तिसऱ्या दिसाक तोमास पावलो आनी तोमासान आपलें दूख परगट केलें की ताचे लागीं येवंक जालें ना. आतां तरी सायबिणमांयक पळोवंक आपल्याक संदी दियात म्हूण मागलें. आनी आपोसलांनी ती धोल उगडली आनी ती धोलीन सायबिणमांय नाचली. कुडी ओतम्या सयत तिका स्वर्गांत व्हेली. हें व्हडलें सोत आमच्या धर्माचें आयज आमी समरमता. 2 दीस फाटीं तिचें बरें मरण आमी समरमलें आनी आयज स्वर्गार गेल्ली राणेची परब. केदें व्हडलें भाग आमकां, केदें व्हडलें भाग. आमची आवय आमचे आदी स्वर्गार गेल्या. कित्याक गेली काय? कित्याक जेजून तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली? कुसूंक दिली ना कूड? आंकवर मारी निश्कळून गोरब सबोरली. खोत्ता विणें जल्माक आयली. आंकवर मारीन जेजूचो जल्म आपल्या कुसव्यांत घेतलो आनी कुसव्यांत 9 म्हयने जातूच तिणें जेजूक प्रसूत जाली आनी संवसाराक जेजू दिलो. येदें व्हडलें वावर देवा बापाचें तिणें केलें. नोमान कृपेन बोललेली, तुका विचून काडल्या सोडबंडराची आवय जावं. हें तिणें काम केलें. जेजूक वाडयलो, जेजूक शिकयलो, जेजूक टेंपलान व्हेलो, धर्माचे कायदे पाळूंक शिकयलो, जेजूक दोतोन शिकयली, जेजूक मांदमेन शिकयले, जेजूक पवित्र पुस्तक शिकयलें आनी व्हडलो जातूच संवसाराक दिलो. क्रुसाचे मुळे लेगून ती आसली. ओहलें तिचें जिवीत आनी देवाक मानतली जावंक ती ल्हान जाली. तिणें गाब्रियल दुताक म्हळें, हांव देवाची चाकर, म्हजे ताय तुज्या उतरा प्रमाणे जावं. इतली ल्हान जाली. आनी जितले आमी ल्हान जाता तितले आमी देवाची कृपा आमचे सगळें वाडत वेता. तितले आमी देवाची भुरगीं जाता, तितले आमी पवित्र जाता, तितले आमी बाग्यून जाता, तितले आमी देवाचें रोपणें आनी सारकें आमचें सगळें हा तें आमी दाखोड करता. सायबिणमांय न्हूच निर्मळ, न्हूच तिणी जेजूक दिलो, पूण देवाचें राज बांदलें. जेजूचें एक एक उतर तिणें काळजांत धरलें आनी एक एक उतर आपल्या जिवितांत तिणी अणकार केलो. एक एक उतर त्या प्रमाणे जियेली, आपल्या पुताच्या उतरा प्रमाणे जियेली.
जेजूचे एक एक उतर तोंडांतले भायर सोदता ती आपल्या काळजान दवरतले अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी त्याच खातीर जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजो भाव. जे कोण देवाचे उतर आयकतात ते सांबाळतात आनी जियेतात. आपल्या आवयची इतली तोखणाय केली. सायबीन माय आपले पळय नासली पूण सेवा करताली. आपल्या मावशे भयणीची सेवा केली. 3 म्हयने तिची सेवा केली. आनी जितले आमी आमच्या पेल्याक कोत्ता तितले आमी जेजूक कोत्ता. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तूं करताय, तूं म्हाकाच कोत्ताय. आनी सायबीन बायन आख्ख्या आपल्या जिवितांत दुसऱ्याची सेवा करून सारले. काना गांवांत सोरो नासलो तेन्ना जेजूशी गेली आनी म्हणे तांचे लागीं सोरो ना. आनी जेजून म्हणे, तुका आनी म्हाका कित्याक पडना, पूण आपल्या आवयक लागून न्हवऱ्याक लोजयेन घालूंक दिलें ना. पयलो सोरो केलो, पयली मिलाग्र केली काना गांवांत. मोवाळ काळजान भरलेली दुसऱ्यांक पावतेली. सायबीन माय सदांच मागणें केलें. जेजू मेले उपरांत लेगून मागणें केलें. मागणें करून आपोस्तलांक घेवन एकठांय आसली आनी पवित्र आत्मा तिचेर आनी आपोस्तलांचेर आयलो. तिणें मागलें आनी देवान केन्नाच तिका ना म्हणूंक ना. चड पुरबायची सायबीन माय मागणें करून नासली आनी मागण्यान जिवीत सारतली. सायबीन माय जेजूचो वावर केलो. मोरो पर्यंत आपोस्तलांच्या बरोबर तिणे देवाचे राज, जेजूचे राज बांदले. तो सोडवणदार, तो मिसियास म्हूण जुदेवांक आनी दुसऱ्यांक ती गोवाय जाली. आमकां जोण एकल्याक जेजू म्हणटा, दुनिया दुनिया म्हणटा ती स्वर्ग राज्यांत पावच ना, पूण जी कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात. जेजू आमकां म्हणटा शेवटाक आमची रीत जातली अशी. हांव भुकेल्लो आनी तुमी वाडलें, थानेल्लो पिवंक दिलें, विंगडो आसलो न्हेसूंक दिलें, एकसुरो आसलो बेट केली, हॉस्पिटलांत सोंसतालो तुमी गाय बांदले. या सुटकेचें राज तुमचें. सायबीन माय हे तरेन. आनी त्याच खातीर सायबीन माय मेले उपरांत जेजून कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार गेली आनी ती बापाच्या उजव्याक बसला. प्रकाशनाच्या पुस्तकान जुआंव बरयता की तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आतांच आमी जबाब केला, उर्फीच्या भांगारान नेट्टयलेली तुज्या उजव्याक आसा उबी, स्वर्गार आसा उबी. आमचे खातीर ती शर्तीन आमचे खातीर प्रार्थना करतली आनी त्याच खातीर ती संवसाराच्या इतल्या प्रश्नांनी परत परत दिसता. फातिमा गांवांक दिसली. पाप साहेब ह्या दिसांनी फातिमाक गेल्लो. 20वे तरणाट्याचो दीस आहलो, वर्ल्ड यूथ डे. आनी तुवें फातिमाक मिस केलें आनी फातिमाक मिस करून ताणें झुजान बुडलेलो संवसार सायबीन मायक संस्कारलो, कॉन्सेक्रार केलो. युक्रेन, रुशिया आनी ह्या आधुनीक काळाचो लोक जो भावार्थ सोडून गेला, संवसारी जाला, देवाक वळखना, सैतानाच्या चोपक्यान बुडलेलो कसो हा. पाप साहेबान तुवें दिमी घालून फातिमा सायबीन मायच्या इमाची मुखार कॉन्सेक्रार केलो. आनी मिसा कितलो लोक आहलो, तरणाटे आसले, स्पायनाचे एकले चेडूं आसले, जे कुड्डे आसले आनी ते तुवें मिसान सायबीन माय लागीं मागताले. आनी पाप साहेबान ताका कुम्याव दितोच
ताचे दोळे उगडले, दिसूंक लागले. शेजारी समारे कोण ताचे बाजूनी हा ते ताका दिसूंक लागले. ते कुशाल जाले, कुड्डे असलेले, ताका नदर येयली, मिलागड जाली. ह्या हालींच्या दिसांनी थोडे दीस फाटीं अशें फातिमाक घडलें. आनी सायबीण संवसाराक कितल्या प्रांतांनी दिसत आसा स्वर्गार चडलेली आवय आमची, ती आमच्या आदीं गेल्या. लुडसाक दिसली, फातिमाक दिसली, मेर्चेगोडचे दिसली, नॉक दिसली, चीनाक दिसली, आफ्रिकेक दिसली, मेक्सिकोन दिसली, रुशियेक दिसली, आनी आमच्या भारतांतूय दिसली, आमच्या गोंयांतूय दिसली. कितले कडेन वेलंकनी दिसली. ही सायबीणची आयज आमी परब करता. बाबू भगिनो, तुम्ही कितली जाणां बुवा मोठ सायबीणीचे पुर्बीक आयल्यात नको, पूण चडसो लोक येना. कालच्या दिसाक आमी तिची न्हीद, सासणाची न्हीद तिका व्हरून अशी दवरली फोंडांत. तो दीस आमी पाळलो आनी आयज तें आसूं स्वर्गार चडून व्हरप. आमी तिका फुडें घालून मागुया. तुमच्या गांवांत आमी ह्या दिसांनी कुम्याव दिला जाणट्यांक. थोडी मरणाची तोरणीर आहात, थोड्यांक खबर सुद्दां ना ती हूंय आहात. ती दोळे बंद आहात, जेवपाक जायना, खावंक जायना, आपली कोण ती नकळत, आपली भुरगीं म्हूण नकळत, आपली बायल म्हूण नकळत, मरणाचे तोरणेर कशी आहात. बरें मरण आमकां मागूंक जाय, आनी बरें मरण मागतले जाल्यार बरें जिवीत सारूंक जाय सायबीण माचे भाशेन. आनी बरें जिवीत सारूंक आमकां सायबीण माय एक व्हडलो स्फूर्ती. नोव्हेंबर म्हणटा आमी तेन्ना काय बरें आमी कोत्ता मागणें सायबीण माय. दर एक तेर्स आमच्या घरांत आयज तेर्सूय ना. आयज आमच्या घरांत बायबल वाचप ना, तेर्स ना. आयज भितर सरला मोबायल, आयज भितर सरला टेलिव्हिजन, आयज भितर सरला इंटरनेट, आयज भितर सरला आमच्या जिवितान आनी फॅमिलीन पोजडपण, पॉर्नोग्राफी. आयज काजार जावच्या आदींच एकठांय जियेतात, केदे व्हडल्या पातकान आयज जियेतात. आयज घोव बायलां काजारी जिवीत जियेनात. आयज एक दादलो एक बायल पावना, साक्रमेंत जियेनात. आयज लोक विसरला आपण कित्याक संवसारांत आयला, विसरला देवान कित्याक आमकां रोचल्यात. आमकां देवान रोचल्यात आमी एक दीस स्वर्गांत पावूं. हो आमच्या जिविताचो शेवट. हो संसार न्हय, ही ग्रेसकाय न्हय, ही भाटां बेसां न्हय. जाल्यार तुमच्या जाणटी घरांत आहात, खाटीर आहात, तांकां वचून पळयात. तांकां कित्याचोच फायदो ना. आनी आमी मेले उपरांत ही ग्रेसकाय आमकां पावपाची ना, ही ग्रेसकाय आमी शिमितरीन व्हरपाची ना. शेवटाक मरणाच्या वेळार आमकां पावतली सायबीण माय. जे भाशेन आमी गायन करता, बागेंत मरी देवाची माय, आमी पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयज आमी म्हणना, हे भुरग्यांक शिकयना आनी आमचो मरणाचो वेळ बरो जायना. केन्ना आमी मरतले, कशी आमी मरतले नकळो. आनी त्याच खातीर सायबीण म्हणजे आयज आमी परब करता आसतना आमकां बरें मरण मागुया. तुमकांय मरण येतलें, आमकांय येतलें. जण एकल्या कसलें मरण येतलें आमी नकळो, खंय मरतले हांव नकळो, केन्ना मरतले हांव नकळो. पूण आमी सदांच तयार आसूं आनी बरें मरण आमकां मेळूं. मत्तो तो वेळ गरजेचो. ह्यार सगळें उपडतोशक पुस्तक म्हणटा फलकेपणाचें फलकेपण.
मोत्ता तेन्ना ही आमी तर सायबीन मायचे अपूर्बाय केल्या. आमी तुज्या पुताचे बलिदान केला, मिसाक येता, मागणे कोत्ता, ताची भुरगीं कशी जियेता. जाल्यार सायबीन माय आमी मोत्ता तेन्ना आमच्या मरणाच्या वेळार ती आसतली आनी जेजू लागीं आमचे खातीर मागतली. आमी आयज मागुया आमकां बरो मरण मेळो आनी मोत्तच आमी स्वर्गार वचूं. हो आमचो शेवट. काजार जातात बरें बागेवन जिवीत जिवन एक फॅमिलीचें जिवीत सारून एक दीस ह्या काजराच्या साक्रामेंता वरवीं स्वर्गार वचूं. आमी पाद्री जाता की आमचें पाद्रीपण बरें बागेवन पडी जिवन आमी स्वर्गार वचूं. हो हेतू आमच्या जिविताचो. त्याच खातीर आयज आमी स्वर्गार वेलेली सायबीन माय लागीं मागुया. न्हूच आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार पूण आमकां सदांच आदार दिवं. आनी एक दीस आमी सगळीं मेले उपरांत आमकांय सुर्गीचें राज फावो जावं. सगळीं उबी रावया. आमची बाबडताची उच्चारणी करुया. सात मंत्रान देवाक सर्पद्विदार बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्यान बी गर्भ संभवलो अंकवार मारितान जल्मलो वंश प्रताकाल तांणी कोस सुचले ताका कुडसार जुळलो तो मेलो आनी ताका निके केलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ले दृश्य जालो स्वर्गात चढलो स्वर्गद्विदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सात मंत्रां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकेचे बगसुणे कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. थोडेच गोरच्या वेळार देव आमकां दवरया. देवाचो आशिर्वाद मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक तांच्या ओत्मीक बालपासांतले सुटूंक फावो तो तांको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Viశ్వాసం केले आमची मागणीया. देशाचो आमी राज्याचो कारभार चलोयतेल्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देशांत बसलेल्या धर्मीच्या आनी समाजीक मुद्दे बरे मनान आनी सगळ्या फायद्याक पडटा तशे सुटावे करून तांकां बापाचो उजवाड मागुया. विश्वासान केले आमची मागणीया. आमच्या गोंयांत तशेंच भारतांत दुस्फोट घालपी सोबार जोमे उप्रासल्यात. असल्या मनशांनी असले भिकारे मोन सोडून दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमची मागणीया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना फातक्याच्या आनी हेर ओत्मीक वाटेन बांदून दवरलेल्या सांकल्यांतले सुटून मारये भाशेन एक स्वतंत्र जिवीत जिवंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान केले आमची मागणीया.
ह्या आमची सगळी मागणी उदीक करून आमची मेल्ली गेल्ली तांकां सर्गीचे राज मागया. आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत आमी बरी क्रिस्तांव कशी जावन आमची फामील सायबिणमाच्या हातान घालुया आनी एक दीस आमकां बरें मरण आनी सर्गींचे राज फावो जावंक मागया. सायबिणमाच्या मजतीन ही आमची सगळी मागणी देवा मुखार पावन तिकाच उलो करुया. नमन रे कृपेन बरयले सर्वस्वर तुजे थंय आसा उशेमध्ये तू सोदो आणि सगळी तुझे फळ जेसू. राहिली मारे देवाचे माये आमी पावया खातीर ती विनंती विनंती करू. कर. आतां आता आनी आमच्या आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बसया. दना तयाऱ्या वेळार गीत घेऊया. सीट 38 तुकाच बापा. सीट 38 पेज 40. Tugas Baba, Sol Moche, Dita Tuga Ekane. Tugas Mokta, Sol Moche, Tuche se corta shene. Moche hatye, Moche painye, Svigato. Tu somos olor coru, chucomor, sobrevivo. Tu vas a sol noche, vida tu cae carne. Tu vas a sol noche. Tudzie se korkasze म्हज्या वडिलांन बाबान तुमच्यानी म्हजें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाट्य सुविचाराच्या लाभाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा अंकवार मानेच्या दोबाजीक स्वर्गा वर्णन दिसा ह्या तुझ्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रते पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरलेली आमचे भुंयेंतली दानां तुका संतोषान ओपून दिता. आनी त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भाव भयणीचो वावर कोस्ट दुखां संतोष उस्के आनी ओंत्रेग तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणान आमची भेटुनी तुका मानून घे म्हूण आनीक सुफळ कर म्हूण आमी मागता.
क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आणि सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नित्येचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय अंकवर मरिया ताणें केल्ले सोडवणीचे प्रोत्तम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमच्याच सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरोसो तिका केली. देखून ह्या स्वतंत्रभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेरेले आमचे माय बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दुतां भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पास सोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक पिलात. Babartaco good for good to ya. Sonia Jesu ami ondokata. Ani ekasite pieta. Title sagi tu hoy bovadesu. Ami tuje moron korkuta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता
आणि जिविताचो म्हणटो इसर गुणची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूं आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन नासता. आनी जेजूची कूड दोगोत सेवतल्या मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्प्राक की पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेर आमची गवळी बापा आनी सगळे उद्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बारवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्ताक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवंत झुजे बागेवंत धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवता. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्वपदवीदार बापा सर्वंतनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान सायबिणीन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली. कित्याक गेली आतांच न्याण केला. मागीर पावलू कालेस्करान बरोवन सांगता जी कोण कुडी पोरमणे जियेतात ती कुडीची गुलाम. जी कोण आत्म्या पोरमणे जियेतात ती मेकळी आनी कुडी पोरमणे जियेतात ती गुलाम जातात. तांकां कांय दिसना, तांकां कांय आयकूंक येना, तांचे लागीं कांय उलोवंक जायना, तांच्या काळजान कांय बरें शिजना. पूण कामचार, पयशे, ग्रेसकाय, दुडू, भाटां, बेसां, पाल्ल्या सांकळ्यांनी सुटूंक जायनात. आनी तसलीं मनशां मागीर पावलो सांगता गुलामपणान जियेल्यात ताका स्वर्ग ना. पूण जी कोण आत्म्या पोरमणे जियेल्यान ती मेकळी जाल्यान. तांचे तोंड, तांचे दोळे, तांचे कूड, तांचे कान सुटल्यात, मेकळे हात. ते बापाची खुशी करतात, ते बरें करतात, काळजान बरें आवडटात. कोणाचेच गुलाम न्हय, कित्याचेच गुलाम न्हय. आनी तसले मनीस स्वर्गान मेकळे पावल्यात. सायबीण माय आत्म्या पोरमणे जियेली, कुडी पोरमणे न्हय. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गाक व्हेली. सोजम नाकात आमचे कूड देवान आमकां रोचल्यात. कूड आनी जीव दिला. हो जीव कुडीन हा आनी जीव हा देखून ही कूड वाडटा आनी कूड जाणटी जाता आनी कूड मोडटा. जीव मरना आनी जिवा बरोबर आमची कुडीचेंय वेता, जोडटीक वेता. आत्म्या पोरमणे बरें केलां सर्गीचें राज. हे आमच्या शेवटाच्यो 4 वस्तू. बरें करूंक ना, गुलामपणान सैतानाच्या सांकळ्यांनी आमकां उज्यांत भायर सरूंक जायना. उज्यांतली अशें आमकां जेजू सांगता. आनी त्याच खातीर ह्या जिवितांत आमी आयज ही परब करता आसतना मेकळी जावंक मागुया. आत्म्या पोरमणे जियोंक मागीर पावलो सांगता तशें कुडी पोरमणे न्हय. कुडीक चड आशा जाय, कुडीक कोसपाय जाय. आत्म्या पोरमणे जियोंक मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तारणेन पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वस्वळा सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान पत्रेकता. तर आमकां तुजें उदार कापडीन सगळ्या पातकांतल्यान आमकां सुटोय आनी सगळ्या आकांतांतल्यान आमकां वाटाय. समय जेजू क्रिस्ता थंडीचे धरून दोतांक म्हणे ह्या वेळार तूं आमकां जणकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. साहेब आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणीत तिकांनी आमकां जणकल्याक शांती दी. तूंच आमकां सगळ्यांक एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी ग्रासभर चलयताय सासऱ्यांच्या सासनांक सभेची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची सवय. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेचे जेवण आमकां पेल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका कळना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. País moje tu oferta, Jesu, kazan moja, ashi tu kashi utrauta, bagoya shatanta moja, ashi tu kashi utrauta, bagoya shatanta moja.
प्रार्थयम. सर्वेस्प्र आमच्या बापा, मोहिमेक पावलेली आंकवार मारीच्या मोहिमेवन पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतले उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत माताच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभा आशीर्वाद पडो. आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदो आनी आमी समेस्त अंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगताक स्वर्गार सुकेस जिविताचे भोवतेक आनी पुनर्जन्मपणाचे मोहिमेक पावो. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. असे घोसूया. आमच्या गांवांत व्हडली परब आज आसुमती सायबिणीची पोच्च्या दिसाक मोड सायबिणीची परब संभरबली बरें मरण कालच्या दिसाक आनी आयज तिसरो दीस आसुमती. जायते जाणांनी वावर केलो, खूब वावर केलो. आयताराक आमी वाती पेटोवन मणिपूर लोकां खातीर एक व्हडलें पुरसांव केलें आनी देवा लागीं तांचे खातीर मागलें. आमच्या देशांत हो आमचो आवाजूय पावोंक जाय. आमी आयज भारताची स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटा. दीस स्वतंत्र जावंक ना. आयज जे झेंडे उखलतले स्टेटींनी आनीक तांबडो किल्ल्यान तांचे हात रोगतान भरल्यात. ताणें उलोवंक उबारूंक फावना झेंडो. हो झेंडो चड म्हत्वाचो. आमचो देश तो धाकड करता. आयज आमच्या देशांत कांयच उरूंक ना. 4 खांबे लोकशायेचे कोबार केले. लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटीव, ज्युडिशियरी आनी प्रेस. कांयच ना, कांयच ना. आयज आम आदमी जानते म्हणटा ती नाच. अमृतोत्सव करतात कसलो आमी नकळो. आमकां आयज साद्या लोकांक कांदे, टोमाटे, बटाटे गोऱ्याच्या आताकाळ भरपूर मेळटाले. आतां कांयच मेळना. टोमाटां 120 रुपये. म्हारगाय जायत हा. पेट्रोल वाडत हा. लोकांक काम करूंक नोकऱ्यो नात. भुरगीं शिकल्यांत जॉबलेस. फकत ग्रेस्त हा ते ग्रेस्त जातात. मंत्री पंत्री हा ते क्रुटांनी आपलो धंदो करतात. राजकारणान भितर सरून लोकांक पिडून खातात. आजचे दिन अजून येवंक ना. एडी म्हणजे आन दोमेनूम म्हणजे जेजू मेलो उपरांत आफ्टर क्रायस्ट. आतां एडी म्हणजे आजचे दिनूच ना. सगळें खबर जालां. आमकां एक जाप काडूंक मेळना. जाप काडल्यार ईडी येता. जाप काडल्यार मारूंक येतात. आमी म्हणटा सगळे धर्म एक. धर्म एक न्हय. धर्मा खातीर झुजा. आमी स्ट्रायक जाले तेन्ना सर्जिकल स्ट्रायक म्हणटाल्यार बालाकोट, पुलवामा आनी कितें आयज आमी पळयता. आयज पासून रिपोर्ट ना. 3.5 म्हयने जाले आमचे मणिपूर लासता. सुमार 80-90,000 लोक रानान हा, दोंगरांनी जियेता. तांची घरां अजारांनी लासल्यांत. गांवांत येवंक जायना. 300 उदीक इगोज्यो मोडल्यात. आमचे फुडारी एक जाप काडिनात. ओगे हात. कसलो देश हो? कोणाचो देश हो? आमी स्वतंत्र जाल्या 70-5-6 वर्सां जालीं स्वतंत्र जाल्यात. 77 वर्सां सुरू केल्या स्वतंत्रतायेची. देशा खातीर मागुया. आनी आयज सायबीण मांयक फुडें घालून आमचो देश राखून सांबाळूंक मागला. आयज पुर्वेच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक म्हज्या पातकुराच्या नांवान, पाद मिरांदाच्या नांवान
सगळ्यांक कॉन्फ्रारियो फाब्रिकाक आनी तुमकां सगळ्यांक आमी बरी परब आवडटा, बरो दीस आवडटा. सायबीण मायन आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालून आयचे फेस्ताचे मीस फाब्रिका आनी PPC मेंबरांनी मांदवळ केल्या, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाक जायत्या जाणांनी हात बोट घातला, तांकां सगळ्यांक दिन वाजता. पयलेच फावटी ही क्रिस्माची भुरगीं आमची पयलेच फावटी ती गायन करतात. फुडाराक ते हेच्याकी बरें करतले, तांकां हांव परबीं दिता. पयले फावटी गायन केलें तेणें. धाकटेहांत आजुनूय क्रिस्म घेतली, पण तांकां हें भाग मेवलें गायन करून. ह्या दिसांनी सायबीण मायक नेटो 12 मोखेतनाचो मुकुट केलो आनी हे सगळें डेकोरेशन केलें. लियांडर आनी आमचे कॉन्फ्रात भाव भयणां सगळ्यांची नांवां काडिना, तांकां सगळ्यांक दिन वाजता. कॉन्फ्रात भाव भयणांक दिन वाजता. आमी कोणश्यो थंय बेंजार केल्यो आनी हाडल्योत हिंगा तुमकां व्हरपाक. व्हरात आनी खंय उडयनाकात. तुमकां हें फावो जालां कित्याक तुमी फेस्ताच्या मिसाक केल्यात. आतां तुमी सायबीण मायचे बरोबर पुरसांव काडटल्यात आनी ती तुमी वयतात तेन्ना आशिर्वाद घातल्यात. दुसरो लोक पयल्या मिसाक येयलो गेलो, फेस्ताक कोण येयना. दुसऱ्या मिसाक येयलो चड लोक, फेस्ताक कोण येयना. तुमी येयल्यान तुमकां तुमचेर कितें आशिर्वाद सायबीण मायन घालचो फेस्ताच्या मिसाक येयल्यान. फेस्ताचे पुर्वेक सोमयार ही एकवटाची सांज आयज आमी करतले. सगळीं याद सांजे 4 वरांचेर एकवटाची सांज चड बरी तयारी केल्या. जे भाशेन फेस्ताची आमी तयारी केल्या पातकुरान आनी हांवें खूब वावर केलो तो तुमकां कळचो ना मगे इतलो वावर. सांजे 4 वरांचेर 30 4 वरांचेर आमी सुरू करतले ही एकवटाची सांज आमच्या स्टेजीच्या थंय. आनी थंय सॅक्टर वायज कुणबी नाच आसतलो, नारळांचो खेळ आसतलो आनी जायत्यो वस्तू आसतल्यो. आनी कोण पातूय हाडटलो तुमी हाडात, कोण खोले हाडटलो, कोण धोण हाडटलो, कोण सान्नां हाडटलो, च्या हाडटलो. हें सगळें थंय आमी एकामेकाचें हावया, एकवट करुया, नाच पळोवया, नारळाचो खेळ पळोवया. आनी ही आयची सांज सायबीण मायचे मजतीन बरी वचूंक मागुया. एकवटूय गरजेचो. म्हणटच तुमी सांजे येतलेत म्हूण रावता 4 वरांचेर 4:15 न्हय. गेल्ल्या वर्सा तशेंच केल्लें मागीर उशीर जालो. हे फावटी न्हू, हे फावटी हांव आनी 4 वरांचेर आमी सुरू करतले. सगळीं याद. परबे सुमयार आमच्या फिरगोच्या तरणाट्यांनी एकदमच बरें कॅन्टीन घातलां. तुमच्यांनी कॉलेजीच्या कॅन्टिनान वचूंक येता, खावंक येता. आमच्या तरणाट्यांनी बरें नेटयलां की बोनेरां घालून न्हय पूण सैमाचे वस्तू घेवन, चुट्टां घेवन आनी कितें बरें नेटयलां. तांकां दिन वाजता. आमच्या वॉचमॅनाक दिन वाजता. तांणी बरी तरेन सगळें पार्किंग केलें. आयज फेस्ताची सगळी रेकॉर्डिंग केलां. आमचो भाव मेलकम ताकाय दिन वाजता. पुढच्या दिसाक तांणी तशेंच जाहीर केलें, स्ट्रीमलायन केलें आमची रॅली. आयज SSPP संस्था मीस जाल्या उपरांत फूल ना पाकळी गरिबांक मागतल्यात, जाता तशें दियात. आमी कितें दिन वाजता वेलिटा स्वारीस हें नवें करूंक लायलें सायबीण माय. बरें दिसपाक बरे भाशेन शिवलें, डिजायन दिलो आनी ताणें तेच भाशेन केलें. ताका हांव दिन वाजता वेलिटा. तशेंच एस्टेलो मेंडीस कोणसांक कातरूंक जायते ताणें सवलती केल्यो. रोयलें, थांब रोयलो, कोणसां जालीं आनी आतां बरे तरेन आमी कातिल्ल्यान ताकाय आनी ताच्या बरोबरच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोण बरें देखणार फेस्ताक पयशे दिल्यात. दुमिया बाट 5,000 रुपये, 1,000 रुपये दुसऱ्या हारवलें. रिचर्ड फेर्नांडीस 2,000 रुपये करपा वाडो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
सायबीन आमचेर आशीर्वाद घालो. आता पुढचां आसतलें धाकटेशें पुढचां भाग घेवया. हें आमकां भाग फावो जालां आनी आशीर्वाद आमी तिचो घेतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तकली बागून आशीर्वाद घेयात. आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो धोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले खुशे परमणे तो सफळ करूं. आमेन. सर्वपिता देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझ्या सोपान आहे अंगावर आसुमती सायबणी आमचे खातीर विनोदी खो. प्रार्थुया. मागात सायबीण मेल लागी तुमचे मेल्ल्याक सुर्गीचे राज आमकां एक दीस बरें मरण सुर्गीचे राज फामिलीचेर आशीर्वाद मागात. देशाचेर आशीर्वाद मागात. सूर पदवीधर देवा आनी सासणाच्या देवा निष्कळंक वार मारीक तुझ्या पुताचे माय कुडी आत्म्यांच्या सयत सर्गीच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे बरी आख्खे पवित्र सभेचो बरवसो तिचे सभेन तुवें सुपणायक पावयलोय. आमचे काळीज आनी मन सदां सर्गीच्या सुखाचेर दवरून खालतिकायन मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमच्या मायच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. तुजो जेताय आनी ग्रासभर चलयताय सासणाच्या सासना. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. आसक्ती सायबीणीचे मुजतीन सर्वपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमी गायन करून उमो घेवया. सायबीण मायचो आशीर्वाद घेवया.
आम्ही गायन करतले हांव शेवटा. गीत घेऊया T21 कुर्पे बोरी असून 3 सायलेंट. T21 पेज 230.